जेसून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडून तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां तांक आनी पदवी दिली. देवाचें राज परगट करचे खातीर आनी वायटकारांक बरें करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडले, वाटेक दांडो, पोटली, ग्रास, दुडू कांयच व्हरो नाकात आनी दोडी आंगावली तुमचे कडेन आसची न्हय. खंयच्याय एका घरांत भितर सरशात ते स्वातवेले भायर सरो पर्यंत थंयच रावात. जर कोणूय तुमकां घेना जायत ते नगरांत भायर सोदतना तांकां एक शिटकावणी कशी तुमच्या पांयाची धूळ पर्यंत जोडून उडयात. म्हणटूच ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभ वर्तमान परगटीत आनी पिडेवंतांक बरी करीत गांवांनी भोंवले.